वॉक द टॉक कार्यावळीत सगळ्यांक येवकार. आयज आमी कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ना. आयज गोंयांत ह्या इलेक्शन जे 4 दिसांनी वोटींग जावपाचें तर खुबश्यो लोकल रिजनल आनी नॅशनल पार्टी कॉन्टेस्ट करता, खुबशे इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करता. पण थोड्योच कॉन्स्टिट्युएन्सी अश्यो आहा जंय इंडिपेंडंटांनी ह्या सगळ्या पार्टींक बरें टफ कॉम्पिटिशन दिलां. तशांतलीच एक ही कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी हांगासरले जे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट गिरीश आहा, तेंच्यांनी अशेंच कॉम्पिटिशन हे सगळ्या पार्ट्यांक दिलें. गिरीश बाब येवकार तुमकां आमच्या कार्यावळींत. तुमकां इलेक्शनचे तुमी सांकवाळचे सरपंच, बरी मोठी पंचायत, पण तुमकां इलेक्शनचे कॉन्टेस्ट करीन दिसलें, आमदार जावचो दिसलो. सी एज अ सरपंच म्हणून सध्या आसात हांव सांकवाळ गांवचो सरपंच म्हणून. इट्स अ सेकंड रिचेस्ट पंचायत इन गोवा. आनी जे हिशोबान गांवान डेव्हलपमेंट जायत वता आमच्या गांवान की बरेशे आमी जे सारके सिस्टमॅटिकली आमचे टोटल 11 वॉर्ड्स आसा आमचे पंचायतीन. आनी ह्या 11 वॉर्डांनी व्हडली पंचायत आनी सेकंड रिचेस्ट पंचायत इन गोवा सांगपा जाता. पण जे हिशोबान आमी डेव्हलपमेंट करता तो पीपल हॅप्पी इन ऑल द 11 वॉर्ड्स. आमचे लोक आहा पळय सांकवाळचे लोक की हे हिशोबान एक सरपंच काम करता, सो पीपल आर व्हेरी हॅप्पी. आनी आतां सद्या म्हणल्यार एक असेंब्ली इलेक्शनाक फुडें सरपाक म्हणल्यार म्हाका कितें दिसता जे हिशोबान बाकी जेन्ना दुसरे पंचायतीचे लोक आमकां येवन सांगता की बाकी पंचायतीचे लोक सांगता बरे यूथ येयल्ले यूथ फुडें येवन सांगता गिरीश यू आर डुईंग सच अ गूड जॉब हिंग सांकवाल पंचायत तुमी करता बरे भाशेन काम, सिस्टमॅटिकली काम करता. कित्याक तूं फुडें सरना की असेंब्ली इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाचें. ताका लागून युथांनी सगळे यूथ आनी बाकीचे गांवचे लोक आहा, कुट्टाळी आसूं नी, कांसावलेम, वेलसांव, आमचे केवलसीम पंचायत, ते सगळे पंचायती लोकांनी सगळ्यांनी सांगलें म्हणून हांव फुडें सरलेले हे पाटी असेंब्ली इलेक्शन. तूं लोकांचो कॅन्डिडेट. ह्या लोकांचो कॅन्डिडेट. येस. ओके. आतां लास्ट 2 दिसांची कॅम्पेन उरल्या. 2 दिसांची म्हणजे आतां तुमकां कमी दीस मेळ्ळे, तुमकां सिंबॉल बी मेळोन. सो लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आनी तुमचे सिंबॉल लोकां पर्यंत पावले? येस एकदम कमी दीस म्हळ्यार वी गॉट ओन्ली समथींग आमकां फकत 10 दीस कितें मेळ्ळे. आफ्टर नॉमिनेशन फायल स्क्रुटिनी बी जालें आमचे सिंबॉल मेळ्ळे फकत आमकां फकत 10 दीस मेळ्ळे. आनी 10 दिसांनी आमी कशें काम केलें तें म्हाजें एकल्याचें काम न्हू, आमचे वर्कर्स आहा दीस रात काम करता. म्हणल्यार दे आतां आमी मॉर्निंग आमचे 7 आमचे स्टार्ट करता काम, भुरगे आमचे सगळे यूथ. आनी आमी रातचो 1:30 2 जातात आमी वचून घरा कडेन वयता, न्हिदता, परत आमी 7 उठता. मिन्स इट्स नॉट ओन्ली माय सेल्फ डुईंग द जॉब फॉर दीस. आतां हे इलेक्शनाक लागून सगळे जे वर्कर्स आहा टीम वर्क आमचे जाल्लो आहा, ते हिशोबान आमी सद्या आतां काम चालू केल्लें. आनी ताका लागून आमचे मॅनिफेस्टो सुद्दां आमी लोकां कडेन ऑलरेडी पावयला सगळे. ग्रूप करून आमी सगळे कडेन एवरी पार्टान आमी ग्रूप केला आनी ग्रूप वायज आमी सगळे मॅनिफेस्टो आमचे आतां लोकां कडेन पावयल्ले सद्या. तुमकां पर्सनली कमी टायम आशिल्ल्यान सगळ्याक वचपाक मेळना. पर्सनली म्हळ्यार स्टार्टींग कितें केलें आमी आमचे बेश्टे मॅनिफेस्टो कितें कशें रेडी केलें हे पाटी म्हळ्यार पळोवपाक गेलें आमी मॅनिफेस्टो लोकांचे केल्ले. लोकांचे आमी एक लोकांक विचार म्हळ्यार आमी तेजे सकयल एक नंबर घातलेले आनी ते मोबायल नंबराचेर आमकां लोकांचे व्यूज येताले. ते व्यू बेजीचेर आमी मॅनिफेस्टो आमचे रेडी केले. म्हळ्यार लोकांक लागून लोकांचे जे आसा व्यूज ते बेजीचेर आमी मॅनिफेस्टो एड केले. आनी मातशें म्हाजे सायडीच्यान सुद्दां आनी आमचे वर्कर्स आहा पळय तेंचे सायडीसून मातशें एड करून आमी आमचे मॅनिफेस्टो रेडी केल्ले. ओके. तुमी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणून पळयता तुमकां आमी जे रिपोर्ट मेळटा तितून कोर्तालीमचे तुमचे हे काम पळोवन तुमी कॉन्टेस्ट करता, पूण हे पार्टी बिटी तुमकां एप्रोच जावना मदीं? सी इलेक्शन म्हणल्यार इलेक्शन आतां एक इलेक्शन एज अ सोशल वर्कर म्हणून हांव सद्या ऑलरेडी हांव फेमस आहा. मिन्स नॉट ओन्ली सांकवाल द होल ऑफ कुट्टालीम कोर्तालीम आय एम फेमस एज अ सोशल वर्कर. कितें लास्ट 15-20 इयर्स हांव सोशल फिल्डान आसात. हांव लोकांचें काम करीता. लोकांक फकत तिकेट नाल्यार पार्टी लेवलाचें नाका. लोक आतां पळयता मनीस वॉट इज तेगे बॅकग्रावंड कितें भुरग्याचें तो चेडो तो वॉट इज अ यूथ आनी वॉट इज तेगे बॅकग्रावंड लोक पळयता न्ही. सो दॅट्स वाय पीपल आर बिहायंड मी सपोर्टींग मी. एन लोकांक खबर आहा हो भुरग्याक सपोर्ट केला की ही वील डू समथींग फॉर द मिन्स फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी. बिकॉज आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी हालत पळयल्यार इट्स व्हेरी बॅड कंडिशन. ताका लागून आमकां टिकेट नाका. मिन्स वी डोंट वॉन्ट एनी पार्टी सिंबॉल ऑर समथींग. बट पीपल नो मी व्हेरी वेल इन कोर्तालीम एज अ गूड पर्सन एंड देर इज नो करप्शन चार्जीस ऑर नथींग अगेन्स्ट मी. सो वेल एड्युकेटेड. ताका लागून लोक सद्या यूथ सुद्दां आसूं न्ही, बाकीचे लोक सुद्दां म्हाज्या वांगडा सद्या भायर सरलेल्या इलेक्शनाक लागून दे वॉन्ट कसो करून आमी डेली हार्डवर्क करया म्हणपाक लागून. सो वी आर गोईंग हेड. फकत ते तेंच्या लोकांचे ब्लेसिंग आनी देवाचें एक ब्लेसिंग आहा म्हणून आमी फुडें सरलेले. पळया वॉट टू डू. ओके. एम.एल.ए. जी आसली पळय ना, तुमकां फाटलीं 10 वर्सां मातांनी उपरांत जी अलिना जाली तिका 10 वर्सां मेळून 10 वर्सां ही रुलिंगांतली आसली. मदीं तिका मिनिस्टर जावपाक मेळ्ळें एक टर्म, मागीर दुसरो टर्म ती एम.एल.ए. आसली. तरी म्हणजे तुमचे कोर्तालीम जे रुलींग जाय आसलें पळय न्हू तें तुमकां मेळ्ळें, पण कितें आहा कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांचें हें कितें आहा? सी लास्ट टायम जे एम.एल.ए. आशिल्ले ओके, सपोज ते एम.एल.एन बरें काम केल्लें जाल्यार आमकां गरजूच नाशिल्लें असेंब्ली इलेक्शनार रावपाचें. म्हाका कितें गरज आशिल्लें? आय वूड हॅव सपोर्टेड हर ओन्ली ना. हांव तेजे बरोबर रावतलें. बट द वे लोक सुद्दां नॉट ओन्ली वी आय माय सेल्फ बट सगळे लोक जे कुट्टाळीचे दे आर नॉट अनहॅपी.
तेजेर बेजार आहा म्हणून म्हाका फुडें ना स्टेप घेवचो नाल्यार वी वूड हॅव बीन विथ हर ओनली. तेजेर कळटा की कुट्टालीन कांयच डेवलपमेंट जावना आनी लोकांचे कांयच लोकांचे बारीक बारीक कितें काम आहा मागीर मोठे कामांनी कांयच जावना तेका लागून आय एम गोईंग हेड. अदरवायज आय वूड हॅव सपोर्टेड हर ओनली. तिने परफॉर्म केले तिने कामां केले तुमी आनी ह्या कॉम्पिटिशनान गरज नाशिल्लें न्हू कित्याक शी डुईंग गूड परफॉर्मन्स. आमी सगळे यूथ सगळे तेजे बरोबर रावले आसतले बिकॉज लास्ट टायम वी सपोर्टेड हर एंड सांगपाक पळोवंक गेल्यार वी गॉट समथींग आनी हायेस्ट लीड आमी सांगोल पंचायतीन दिल्ले. शी गॉट टोटल 5500 वोट्स एंड वी गेव समथींग 4200 वोट्स फ्रॉम सांगोल विलेज. आनी सगळे यूथ आहा सगळ्यांनी तेका सपोर्ट. आतां कोण जे आसा सगळे यूथ जे सपोर्ट केले तेच भायर सरलेले आहा. अदरवायज इफ शी हॅड डन अ व्हेरी गूड जॉब फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी तेजे बरोबर रावताले. वी शूड हॅव नो कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन. म्हणजे ॲक्च्युली फाटलें इलेक्शन तुम्ही जिखून दिलें. म्हणल्यार आमचे पंचायत आमच्या हांवें एकल्यान न्हू मागे सगळे जे वर्कर्स आशिल्ले ते टीम आमी एक टीम लीड सगळे टीम वर्क करून आमी एका सपोर्ट केलो लास्ट टायम एलिनाक आनी एलिनाक आमी सपोर्ट केलो. आनी तेका सुद्दां आमचो दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो एक म्हाजो बरो फ्रेंड आहा मोविन गुदिनो आमचो मोविन गुदिनो सर. तेका लागून आमी तेणी आमकां सांगलें म्हणून तिका सपोर्ट करपाक आमी सपोर्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम सर वॉज फ्रॉम BJP. सो इवन सर टोल्ड टू सपोर्ट हर सो वी सपोर्टेड हर एंड दॅट्स वाय लास्ट इलेक्शन आमी सगळे फूल एक बरोसो टीम जावन तिका सपोर्ट केल्ले लास्ट इलेक्शनाक. माविनाचो विशय येयलो माविन नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमचे बरो परफॉर्मिंग MLA मिनिस्टर आहा ते तेजो तुमकां तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेल्प जायना. सी हांव कित्याक पयलीं मोविन सर वॉज कॉन्टेस्ट हिंगासरलो MLA फॉर यू वॉज एन MLA फ्रॉम कोर्तालीम इटसेल्फ. आनी म्हाका पॉलिटिक्सान हाडलें म्हणलें मिन्स बिकॉज ऑफ तेजे लिडरशिपा अंडर आमी काम केल्लें. सो आमकां खबर आहा कशें काम करपाचें लोकां कडेन कशें पावपाचें. सी आमकां एक तेगेले लिडरशीप क्वॉलिटीज आमी पळयल्या. सो आमी ऑलवेज तेजे अंडर म्हणल्यार तेजे अंडर काम केल्लें. आनी जे हिशोबान आमचे तुमी दाबोली पयली आसतलो कितले तरी डेवलपमेंट जाल्ले आहा. आमी फुडें सुद्दां मिन्स आतां सुद्दां मागीर इज अ व्हेरी गूड फ्रेंड ऑफ मायन. केन्नाय कसलें कितें काम बिकॉज बट सर इज फ्रॉम अदर पार्टी. सो म्हाका एक फ्रेंडशीप आसा. भेदभाव करिना ते. भेदभाव करिना म्हाका मिन्स इज अ वे कसलें कितें काम आसूं न्ही वेनेवर आमी तेज्या ऑफिसान वयता आमच्या कामाक केन्ना ना म्हणना केन्नाय तो बिकॉज ही नोज बिकॉज आमी तेका काम केल्लें तेका लागून बिकॉज इज नॉट एन इज अ मिन्स इज अ व्हेरी गूड लिडर. आनी तो भेदभाव ना तेका कितें आमी सपोज आतां कितें दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सी काम घेवन येयले तो आमचो काम करून दिता. सो इज व्हेरी हेल्पफूल बिकॉज तेणी आमकां पॉलिटिक्सान पयलीं हाडलेले बिकॉज वी यूज टू वर्क अंडर हिम एंड इज अ व्हेरी गूड लिडर. ओके फाटली 10 वर्साचो काळ हो रुलिंगान तुमचो आमदार तुमी आतां लोकां कडेन वयता लोक कितें सांगता तुमकां बाबा हें करून आमचें तें करून अशें कितें घराणी आयकुपाक मेळटा. बारीक लोकांचे बारीक इश्यूज आमी जेन्ना वयता पळय कॅम्पेनिंगा लोकां कडेन लोकांचे बारीक इश्यूज आसता. केन्ना रोड बाबा रे पळय म्हणटा आमचे रोड सारके ना म्हणटा. आमकां उदक म्हणल्यार मेन केन्नाय खंयचेय घरान आमकां उदक ना म्हणटा. प्रॉपर उदकाची सप्लायच ना म्हणटा ते दॅट इज अ व्हेरी बीग इशू आनी ते बेजीक नेसेसिटी लोकांचे. आनी दुसरें म्हणल्यार आमकां स्ट्रीट लायट्स ना म्हणटा हे सगळे आनी कांय नाका लोकांक आनी कांय नाका. लोक चड कितें मागना ते थोडे लोक केन्ना थोडे आमचे भुरगे शिकलेले आमकां जॉब ना एक केन्ना चड मीन आउट ऑफ सपोज हांव गेले एक 25 घरां सपोज एक 5 घरां सांगतलो आमकां जॉबाचे उलयता. पण बाकी जे उलयता ओन्ली दे आर टॉकिंग अबावट ते उलयता फकत रोड सारके ना आमचे गटर अशे चॉकअप जाल्ले आहा. वी डोंट हॅव प्रॉपर वॉटर सप्लाय आनी लायट प्रॉपर स्ट्रीट लायट ना हे बेजीक बेजीक एम्युनिटीज आनी कांय मागना लोक तेंकां आनी कांयच नाका लोकांक इतलें ते बेजीक आनी म्हाका चडशें मागे एक एम आहा बाकी म्हणल्यार बरोसो तेंकां मेडिकल फॅसिलिटी आसपाक पण ते कांयच ना आमचे कुट्टालीं पळोवपाक गेल्यार इट्स व्हेरी टोटली आमचे कुट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी इतले वर्स्ट कंडिशनान आहा. मीन लास्ट 10 years कांयच जावना आमचे कुट्टाली. आय एम डायरेक्टली टेलिंग बिकॉज ते कळटा आमी जेन्ना वयता पळय कॅम्पेनिंगा इवन आमी वी गो वॉकिंग ओन्ली ना वी सी ऑल दीस इट्स इन अ व्हेरी बॅड कंडिशन टोटली कुट्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी कांयच न्यू प्रोजेक्ट ना कांय ना. कितें प्रोजेक्ट आसा सुद्दां ते नॉट इवन कंप्लीट सुद्दां जावना तशेंच पेंडींग पडलेले सुद्दां. आमदारान फॉलोअप करूं ना मागीर तशें आसतलें न्हू. ओके तुमी आतां लोकां फुडें वयता तुमी कुट्टाळीचे कोर्तालीमचे लोकां कुट्टाळीचे लोकांक कितें प्रॉमीस करता. सी म्हाजे प्रॉमिसीस म्हणल्यार म्हाजे मॅनिफेस्टोन ऑलरेडी दिल्ले आसा. देर आर मेनी प्रॉमिसीस मीन्स प्रॉमिसीस म्हणल्यार इट्स माय अंडर म्हाज्या कॅपेसिटीन कितें जातलें पळय लोकांचे मॅनिफेस्टो लोकांनी जे आमकां धाडलेले थ्रू SMS थ्रू धाडले तेच मॅनिफेस्टोन घेतले आनी थोडे बाकी आमी आमचे मातशें ॲड केल्ले पळोवपाक गेले पळय तुमी आमी एक सेटींग अप PHC हेल्थ सेंटर डेडिकेटेड फॉर जुवाई नगर एरिया म्हणल्यार जुवाई नगर एरियान बरोसो इतले हायली पॉप्युलेटेड एरिया तुमकां कळटलो अरावंड समथींग पॉप्युलेशन आसतो 30,000 पॉप्युलेशन थिंगाच आसतलो मीन जुवारी नगर टू फ्रॉम जुवारी नगर जोरीन मिन्स अरावंड 30,000 पॉप्युलेशन आसतलोच. आनी थिंगा एक बारीकशें एक PHC आसपाकूच जाय. मिन्स सपोज कितें जालें वी डोंट हॅव खंयचें पडटा दे हॅव टू गो टू GMC अदरवायज चिकालीम
एक दोनूच ऑप्शन आहा सकयल एक आमची PHC चालले कांसालीम न्यू एक सपोज आतां लेटस्ट म्हाका दिसता कारण सम 6 months बॅक हे ओपनिंग जाल्लें पण इट्स अ कोवीड सेंटर आनी सारको एक PHC ना आमकां हिंगा बारीकशी एक 4 बेडेड तरी एक PHC जाय. 4 बेडेड सुद्दां 4 बेडेड चलता अर्जंट बेजीचेर फाल्यां रातचो कितें जाल्यार 12 खंय वयतलो रातचो 12 एकांक कितें लोकांक प्रॉब्लम जाल्यार धांवतले खंय दे हॅव टू गो ऑल द वे नाल्यार SMRC प्रायवेट गरीब लोक कशे वयतले प्रायवेट हॉस्पिटलान एटलीस्ट दे शूड गव्हर्मेंट हॉस्पिटल तांकां मातशें बरें पडटा चडशे सगळे जे लोक रावता गरीब लोकूच रावता तांकां लागून कितें तरी जावप बरोसो एक धाकलेसो 4 बेडेड तरी जावपा जाय. तुमकां पळोवपा आमकां सांगोळचो PHC आहा हेल्थ सेंटर आहा बारीकशें मागीर कुट्टाळी ऑल्सो पण इट्स नॉट इन अ वर्किंग कंडिशन थिंगा डॉक्टर्स ना नर्सीस ना कांय ना सो म्हागे एक प्लॅन आहा की ते रिस्टार्ट करपा जाय बरे भाशेन एटलीस्ट एक डॉक्टर आनी एक नर्स फूल टायम डॉक्टर आसपाकूच जाय ते एक म्हाका इश्यूज आहा मेन आय हॅव जस्ट फोकस्ड ऑन PHC कितले आसा ते बरो करपाचें आनी ना थिंगा एक एटलीस्ट 4 बेडेड तरी करपाचें. सो सेम थिंग आय हॅव मेन्शन इन वेल्सा ऑल्सो तेज मल्टी मेक ऑपरेशनल मिनी PHC इन प्रायमरी हेल्थ आनी मुर्डी सुद्दां एक आसा ते फंक्शनल करपा जाय. मागीर दुसरें प्रोवायडींग एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ ते एक बेज बिकॉज आय कांट प्रोवायड एम्प्लॉयमेंट सगल्यांक बट एटलीस्ट नॉट ओन्ली इन गव्हर्मेंट सायड सेक्टरान सोडून दी प्रायवेट सेक्टरान तरी तांकां करपाचें सो मातशें फोकस करपा जाय. सो वी शूड ट्राय टू ब्रिंग अप मोर एंड मोर प्रायवेट इंडस्ट्रीज तांकां सपोर्ट करपाचें ब्रिंग देम लोकांक कितें भुरगे शिकलेले बेकार भोंवता सगळे ते एक मागे प्लॅनिंगान आहा. आमचें कला भवन आहा पळय कला भवन मिन्स आतां जालें कितें आराम म्हाका दिसता 12-13 वर्स जालें अजून तें कंप्लीट जावना ते कशें करून फंक्शनल करपाकूच जाय आमकां मेन. सो आय ऑल्सो प्रॉमीस दॅट बाय 6 to 8 months वी शूड मेक इट ऑपरेशनल. मागीर फी मागीर बायलांक लागून पळय आतां मेन म्हळ्यार वुमन एम्पावरमेंट बायलांक लागून कांयच प्रोग्राम ना म्हाका लागून कितें कल्चरल एक्टिविटीज आसूं कसले कोर्सीस सो दॅट इज ऑल्सो मागे प्लॅन आहा बिकॉज हांवें जेन्ना सायडीचे कॉन्शन तांकां बरो महिला लागून दे मेनी महिला प्रोग्राम मोदी हांवें सुद्दां एक महिला प्रोग्राम केल्लो हिंगा मोदी मिन्स अरावंड 3 months बिफोर ताका लागून सो जसं हॅपिनस जे पळयला लोकां मदीं जेन्ना जे महिला मदीं कितें कितें तांकां एक स्टेजाचेर येवन परफॉर्मन्स करपाचें तांकां एक हें दिलें आमी म्हणजे दे वेरी मच हॅपी ताका लागून तांकां हांवें प्रॉमीस केलें डोंट थिंक दॅट दीस इज द फर्स्ट टायम नेक्स्ट हेज्याकून बरो ग्रँड प्रोग्राम आमी करुया. सो हांवें ऑलरेडी प्रॉमीस ताका लागून महिला लागून कितें तरी करपाचें मिन्स लास्ट कोर्सीस कसले तरी कोर्स दिवपाचे तांकां मागीर आफ्टर दॅट फार्म मेकींग लँड कल्टिवेटींग एरिया लायक सिंदोळी आसा आमचे आनी सांकवाल पंचायत वेरी करंटली लेफ्ट बॅरन आमचे फार्म्स बी आहा बेश्टे काय फार्मींग सगळे बंद पडले ताका लागून तांकां सपोर्ट करपाचें फार्मर्सांक शूड सपोर्ट देम तांकां अशें करपाक स्टार्ट करपाक तांकां परत बॅकअप करपाक तांकां बॅकींग दिवपाक सपोज थोडे बारीक प्रॉब्लम जाल्ले तर वी शूड हेल्प देम इन स्टार्टींग द फार्मींग एक्टिविटीज बिकॉज तांकां ते घेतलेले म्हाजे हितून. मागीर रिस्टोरेशन ऑफ काजान लँड टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड पिसिकल्चर इन द होल कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी सेटिंग अप फार्मर्स मार्केट टू क्रिएट फार्मर्स मार्केट करपाचें बिकॉज देर इज नो फार्मर्स मार्केट इन कोर्तालीम इवन कांसावली यू कॅन सी there is no proper market or something like that. So take a market complex not only in आमचे कुट्टाळी सुद्दां एक मार्केट आहे बट इट्स नॉट ऑपरेशनल फंक्शनल नासते सगळे तशेंच बंद पडले जाले सगळे तेजे सेटअप जाले सगळे टोटली आतां लोकां फुडें सुद्दां गेले पळय मार्केटीचे आमी जेन्ना मार्केट पळयलें जाल्यार जस्ट लायक एन बंद पडलेले म्हळ्यार इट्स नॉट ऑपरेशनल म्हळ्यार फंक्शनली सारकें सिस्टमॅटिकली करपा जाय तें हाव टू मेंटेन तो अशें आतां फिशरमॅन नुस्तें विकपाचें वयर बसपा जायना तशें कितें तरी सेटअप करून नुस्तें विकपा लागून वयर कशें वयतले आमी सांग सपोज आमी कस्टमर गेले वयर वचून नुस्तें मार्केट वयर दवरपा जायना शूड बी डावन न्हू सगळ्या लोकांक कम्फर्टेबल दे कांट गो क्लायंब द स्टेप्स एंड गो आउट ताका लागून ते मातशें ते फंक्शनल करपा लागून ते मातशें सेटअप आसा ते सगळे मार्केटाक मातशें चेंज करपा जाय कशें एंट्रन्स सेपरेट करपा मातशें ते सिस्टमॅटिकली करपाचें. आनी हांवें जें सांगलें फार्मर्सा लागून वी शूड मेक सम हे कितें म्हणटलो टू प्रमोट हे कितें म्हणटलो हे मार्कस फार्मर्स मार्केट. सो हे हिशोबान जेन्ना हांवें मार्केट सांगलें पळय सगळे नॉट ओन्ली इन कांसावलीम वेल्सां आसूं कोर्तालीम केवलसीम गांवांनी मार्केट करपाचें सो फार्मर्स कॅन टेक मोर पार्टिसिपेट दे कॅन पार्टिसिपेट फ्रॉम ईच एंड एवरी विलेज तशें कितें तरी एक सेटअप करपा जाय तुमचे प्रोडक्टा बरें मार्केट येस तशें एक प्लॅन आहा म्हागेलें देन आमकां तुमकां पळोवपाक मेळ्ळें आमचे भरपूर खुबशे आमचे कमोलदाद लँड आसतलो इन कोर्तालीम इटसेल्फ सो लँड बेकार पडलेले आहा सो वी कॅन अप्रोच देम आनी भुरग्यांक लागून सपोज वी कॅन सेटअप सम इंडोर स्टेडियम ऑर समथींग इंडोर बारीकशे भुरग्यांक लागून सो दॅट ऑल्सो इज ते सुद्दां हांवें मेन्शन केल्ले आहा. मागीर अपलिफ्टमेंट ऑफ कोर्तालीम ग्रावंड विथ लेटस्ट एम्युनिटीज लायक टर्फ एंड अदर फॅसिलिटी डेडिकेटली फॉर स्पोर्ट्स लायक फुटबॉल एंड ऑल ते एक म्हागेले आहा. देन building of MRF material recovery facility for all the panchayats as done in the line with Sankal Panchayat to handle the garbage issue. It's a very big issue.
ते कशें करून मिन्स MRF प्लांट रेडी करून ते गार्बेजचे व्हडले इशू म्हणल्यार एवरी पंचायत वायज ऑलरेडी आमचे आसा एवरी पंचायत पण सेटअप सारकें ना सो इट शूड बी मेड म्हाका एक मनाना की बरो भाशेन ते सेटअप करून ऑपरेशनल करपाचें ओके देन work in close coordination with all the panchayat in the Kortalim constituency and drawing a concrete plan to phase out the use of plastic bag which is a big cause of nuisance in the whole constituency. तुमकां खबर आसा प्लास्टिकाचे ते कितें करता आमी लोकां मदीं थ्रू पंचायत वायज एवरी पंचायतीचे सरपंचाक घेवन प्लस एक MLA जावन एक बसे आयडिया सोदून काडपाचे कशें हाऊ टू मॅनेज द प्लास्टीक की लोकांक मदीं एक हे हाडपा जाय आमची मॅसेज पावोवपा जाय की वी शूड सेग्रिगेट द गार्बेज हाऊ टू सेग्रिगेट इट वेट सेपरेट करपाचें ड्राय सेपरेट करपाचें सगळें सेग्रिगेट प्रॉपर वेस्ट मॅनेजमेंटाचे वी शूड सगळ्या मदीं लोकां मदीं पावोवपा तें मॅसेज तेका लागून लोकांक मॅसेज पावना म्हणून आतां आमी तुमी पळोवपाक गेल्यार तुमी हायवेचेर सुद्दां पळोवपाक मेळटलें आमकां कितले तरी गार्बेज लोक येता बॅग भरता सायडीन उडयता सो तेका लागून एक वी शूड मेक सम क्लासीस बिकॉज लोक चडशे करून फ्रॉम अदर स्टेट्स कम टू गोवा ते रावता लोक पण ते सपोज मॉर्निंग कामां वयता आपल्या पोतीन कचरो बांदता आनी कामां वयताना वाटेर वयता गाडयेचें बसून उडयता आनी वयता सो ते सगळें बंद जावपा जाय ते एक मागेले एक पंचायतीक विश्वासान घेवन सगळी पंचायती विश्वासान तेंच्या वांगडा बसून एक बरोसो एक प्लॅन आउट करून आमी मोर एंड मोर लोकांक एवरी वॉर्ड वायज एवरी पंच आसतलो वॉर्ड वायज आमी एक बरोसो करून सगळे एवरी मेंबर्सांक ड्युटी दिवपा ती तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमच्या वॉर्डात तुमी पळोवपाचें देर शूड बी नो गार्बेज थ्रोन आउट आनी सपोज मेळ्ळा सुद्दां देर शूड बी फायन तशें कितें तरी एक बरोसो एक हाडपा तेन्ना आमचें वेस्ट मॅनेजमेंट सारकें जातलें अदरवायज सेम थिंग वील गो ऑन अगेन एंड अगेन एक मागीर एक प्लॅन देन येस मागीर पळय फ्लायओवर्स गेटींग फ्लायओवर डन एट कांसावली रेल्वे क्रॉसींग ऑन द टॉप प्रायोरिटी आतां तुमी कांसावली गेले सुद्दां थिंगा एक रेल्वे क्रॉसींग आसतलो पीपल हॅव्स टू वेट अबाउट सपोज पीपल हॅव्स टू वेट 15 hours 30 minutes सपोज कोणी एमर्जन्सी पेशंट येयला समथींग वी हॅव टू गो टू हॉस्पिटलान घेवन पण थिंगा एक ओवर ब्रीज जाय आमकां थिंगा एक फ्लायओवर जाय थिंगा तेन्ना ते एक मागीर कितें एक्चुली इट्स अ व्हेरी ओल्ड इशू ते सुद्दां मागीर मॅन्युफॅक्चरान डिसायड केल्ले करपाचें देन एक्सटेंशन ऑफ दांडो बीच आतां कितें जाता पळोवपाक गेल्यार वेलसांव पंचायत आहा पळय वेलसांव पंचायतीन आमचे एक रंगवी एस्टेट म्हणून हॉलान रंगवी एस्टेट बी सगळे ते सायडीन पडटा मिन्स वी हॅव टू गो त्या लोकांक सपोज पंचायतीन सुद्दां तांकां टॅक्स भरपाचें आहा आनी कितें पंचायतीचें काम आहा सो दे हॅव टू कम ऑल द वे फ्रॉम दॅट सायड फ्रॉम MES कॉलेज दे हॅव टू कम रावंड देन गो कांसावली क्रॉस करून नॉट कांसावली आफ्टर उपासनगर क्रॉस करून तांकां सगळें वेलसांव पंचायतीन पावता तर दांडो ब्रीज ऑलरेडी आसा आमचे सो तेंचे एक मागे एक प्लॅनिंगान आसा इट्स अ व्हेरी बीग इशू दॅट ऑल्सो आमी दांडो ब्रीज आहा तो कंप्लीट जाले ते वी हॅव टू कनेक्ट इट टील हॉलांत बीच आहा पळय मिन्स बरो एक पब्लीक बरो एक टुरिस्ट स्पॉट मातशें जातलें मीन पब्लीक पीपल कॅन इजिली ट्रॅवल फ्रॉम हियर टू दॅर आनी सायडीन बीच आसतलो सो इट्स अ नायस आय एम प्लॅन्ड आउट इन माय दीस ते बरें एक लोक पण तितून ते करचे पयलीं लोकांचे व्यू घेवचे पडटले बेश्टे आमी डिसायड केल्ले पण इवन देन वी कॅन आस्क द पीपल इफ द पीपल आर सपोर्टींग देन वी कॅन डू इट वी कॅन गो फॉर इट बिकॉज फाल्यां लोकांक नाका तें काम आमी करपाचें ना लोकांक जाय people are saying yes then we can go ahead for that also that is a plan of our mind this so we are planning of that also magin and working with Sankol Industrial Association to see that MSME SME which are shut down for various reasons starting of this industry will help the creating employment opportunity and police सांगलेले employment opportunity we have to start all the जे industries बंद झाले we should try to start them up प्लांट आहा ते सगळे yes मागीर आसा मागीर upliftment all the bus stops not only in Zuainagar but all the area from in Kortalim constituency that also boro pursue and give PWD connection to those household and society which are deprived from PWD connection for all these years लोकांक उदक अजून सुद्दां लोकां कडेन पावलें ना तुमी चडशे पयले इवन आमचे कॉलनीज आसतलो पळय हिंगा MES कॉलेज एरियान कनेक्शन ना तांकां दे आर यूजिंग टँकराचेर डिपेंड आसता मागीर नाल्यार बोरवेल मारलेले आसा ते वी शूड स्टॉप ऑल आनी तांकां जे बिल्डर्साक लागून प्रॉब्लम जाल्ले सो तेका लागून कितें तांकां जे PWD कनेक्शन्स आसा तांकां दिवपाकूच जाय दॅट इज अ व्हेरी बीग इशू फेसींग इन ऑल द सोसायटीन मोस्टली इन MES कॉलेज एरिया आनी जे लोक रावता बीन बिल्डींग एरियान इवन यू गो टू गेट केसरवाल एंड ऑल उदक पावना सो दॅट ऑल्सो आय ट्राय टू सॉल्व द इशू उदकाचे एक व्हडले इशू आसा दॅट इज माय मेन फर्स्ट प्रायोरिटीचेर घेतलेले उदकाचे इशू सॉल्व करपाचे दॅट हॅज टेकन बिफोर ऑल्सो आय टोल्ड आनी लोकल पुलीस स्टेशन सी आतां जे हिशोबान हांवें सांगलें पळय PHC जायच आमकां हिंगा खंय मिन्स इन जुवायनागर बिकॉज इट्स अ हायली पॉप्युलेटेड एरिया ताका लागून थिंगा एक पुलीस स्टेशन थिंगा चडशे भुरगे आतां हे मिन्स टोटली इट्स अ व्हेरी बॅड कंडिशन सो वी नीड
इतलें जाता इतल्या बेगीन ऑलरेडी अप्रुवल जाल्लें पण जाता इतल्या बेगीन एक आमकां पुलीस स्टेशन जायच हिंगा जुवाय नाका बिकॉज तुमकां खबर आहा जुवाय नाका इतले पॉप्युलेट डेन्सिली पॉप्युलेटेड एरिया मिन्स वी नीड अ पुलीस स्टेशन ओवर बिकॉज टू Law and order maintain. लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक आमकां जाय आनी तेका लागून ते एक मागीर तुमकां लागता खंयचे पुलीस स्टेशन आतां सद्या आमकां लागता बेर्ना पुलीस स्टेशन पयस पडटा पयस पडटा बिकॉज वी हॅव ओनली वन आउटपोस्ट इन जुवाय नाका सो ते आमकां इतलें येना सो वी नीड अ पुलीस स्टेशन आनी ऑलरेडी ते पास जाल्ले आसा ते पण बेगीनशे बेगीन आमकां ते स्टार्ट करपा जाय सो पीपल वील बी मिन्स लोकांक प्रॉब्लम जावपा जायना तेका लागून ते एक मागीर प्रायोरिटीन हांवें घेतलेलें आनी आनी दुसरें म्हणल्यार पळय सांकवाळ जेन्ना आमी वयता सांकवाळ वचपा लागून लोक रावता कित्याक आमचे हे वयले लोकांक कितें जाता दे गोवन टू पंचायत तांकां सारके बसीस ना दे आर नो बसीस ना लोकांक केन्ना लिफ्ट मारचें पडना रावचें पडटा तेंगे कामां पेंडींग भरपूर टायम टू टायम बसीस ना सो वी आर प्लॅनिंग ऑल्सो टू स्टार्ट अ कदंबा बस पयलीं आसतालें पण आतां तें बंद जाल्लें सो कदंबा बस एक लायनीन थिंगा जाय आमकां फ्रॉम एक बस वास्कोच सांकवाल वचपा लागून एक बस घालचें पडटा लोकांक त्रास जाले बस अशें वचून सपोज दे कॅन गो टू पेंजीम ऑल्सो पण वाया सांकवाल गेल्यार आनी मातशें बरें जातलें दॅट ऑल्सो इज आनी कोर्ताली मार्केट इशू तुमकां सांगलेलें आहा कोर्ताली मार्केट इशू शूड बी सॉर्टेड इमिडियटली एंड गेट द सेम ऑपरेशन मागीर कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स विथ ऑल द लेटेस्ट एम्युनिटी फ्रॉम कांसावली विलेज वीच इज अ पेंडींग फॉर लॉंग टायम एंड वेरी इंपॉर्टंट कांसावलीन सुद्दां वेरी एक बरो एक आमकां मार्केट कॉम्प्लेक्स हाडचें पडटलो मागीर न्यू मार्केट विथ ऑल द लेटेस्ट वेल्सा विलेज ऑल्सो ओके आयडेंटिफिकेशन कन्जर्वेशन ऑल नॅचरल वॉटर स्प्रिंग्स केसवाल स्प्रिंग आसतलो ते एक मागीर मेन बरो स्पॉट करपाचें ट्युरिस्ट स्पॉट म्हळ्यार ते स्प्रिंग कोण कॅरच करूं ना तशेंच आतां मेंटेन केल्लो ना तेका लागून दॅट ऑल्सो शूड बी मेंटेन वेल थिंगा रोड्स ना केन्ना हे दिसान हांव जेन्ना कॅम्पेनिंगा बी वयतालो टोटली रोड इज इन अ वेरी बॅड कंडिशन थिंगा एक 2 घरां लागून थिंगा 2 घरां थिंगा तेका लागून तेंकां रोडाचे इशू आसा सगळे कडेन ते सगळें मेंटेन केलें मातशें बरें जातलें सी इफ यू सी बुशीस इतले आसा थिंगा जाल्ले मिन्स नो बडी इज बॉदर्ड अबाउट दॅट कोण इंट्रस्टूच घेना इतलें बरो स्प्रिंग आहा बट वी शूड मेंटेन इट प्रॉपरली ते एक मागेलें आसा मागीर आमचे पंचायत घर सांकवाल पंचायत घर इट विल बी कंप्लीटेड विदीन 1 year ऑफ आवर अपग्रेडेशन ऑफ पंचायत सांकवाल हे आमचे सांकवाल ग्रावंड आहा पळय ग्रावंड सांकवाल ग्रावंड एक आहा तें आमचें अपग्रेडेशन जावना तशेंच आहा मिन्स हाफ पार्ट कला भवनाक गेल्ल्या म्हळ्यार तें तशेंच पेंडींग आहा मागीर बेटर वॉटर सप्लाय आसा अपग्रेडेशन दुसरें म्हणल्यार एवरी सपोज स्कुलाचे एड्युकेशन लेवलाचेर आमी पळयलें जाल्यार इफ यू go to Mudde, there is a government school. If you go to Zuainagar, there is a government. If you go to government high school. If you go to Kortalim, there is a government school. But everywhere jenna haंव पळयता government schools, it's in a very bad condition. Nobody is bothered about that. ते कितें म्हणटा भुरगे थिंगा केन्ना येतले जेन्ना आमी तांकां बरो फॅसिलिटी जेन्ना दितले पळय तेन्ना भुरगे येतले शिकपाक सपोज टिचर्स बरे शिकोवपी बरे एड्युकेटेड बरो टिचर्स आहा थिंगा बट जेन्ना आमी पळयता थिंगा द स्टेट ऑफ द स्कूल तांकां सारके बेंचीस ना तांकां भुरगे सारके फॅसिलिटीज ना देर आर सो मेनी स्किम्स वी कॅन बी ब्रॉड आमकां हाडपा जाता भुरग्यांक गव्हर्मेंट स्कुलान बट नो बडी इज बॉदर्ड जेन्ना स्कुलाचें कंडिशनूच तशें जाल्यार मागीर वॉट इज द यूज ताका लागून ते एक म्हाका एवरी आमचे जे आसा पळय कुट्टालीं कितले गव्हर्मेंट स्कुल्स आहा ते सगळे अपग्रेडेशन घालपाकूच जाय एंड प्रॉपर तांकां फॅसिलिटी तेन्ना म्हणल्यार भुरगे जे गरीब लोक आसता तांकां प्रायवेट स्कुलान वचपाक कॅपेसिटी ना तरी पण हांव कितें म्हणटा इवन बरे पयशेकार सुद्दां इवन इट्स अ वेरी गुड गव्हर्मेंट स्कूल पीपल वील कम टू देर ओनली टू स्टडी ना पण ते पण मेंटेन ना सारकें सो दॅट इज माय जाग्यार घालपाकूच जाय म्हाका आतां आनी भरपूर बरें अशें म्हाजे सायडीच्यान सपोज थोडे मॅनिफेस्टोन सपोज घेवं ना तरी पण लोकांचे व्यू परत हांव लोकां फुडें वयता कितें हांव अशें सांगपा ना की हांवें मॅनिफेस्टो केला आनी तेंच हांव करतलो बट आय विल गो टू द पीपल लोकां कडेन एवरी एटलिस्ट येयले उपरांत परत कितें गरजो आहा ते परत मागे हांव पयलीं सुद्दां सांगलेलें जिखोन येयले उपरांत सुद्दां लोकां कडेन आमी पावोवपाक जाय कित्याक आमी एक पाटी इलेक्टेड जाल्यार लोकांक आमी घरा कडेन बसले जायना तें इफ यू पर्सनली यू वॉन्ट टू डू सम सोशल वर्क यू हॅव टू गो टू द पीपल आतां इलेक्शन आफ्टर 5 years इलेक्शन दारार वचपाचें दॅट्स नॉट टोटली रॉंग हांव कितें म्हणटा एटलिस्ट 3 months एटलिस्ट इन 3 months तुमी लोकां फुडें वचपाक जाय एवरी वॉर्ड वायज तरी नाल्यार एवरी पंचायत वायज एटलिस्ट यू शूड गो लोकां कडेन बसपाक जाय तेंचे एक सभा घेवपाचें तेंच्या वांगडा बसपाचें वॉट पीपल आर फेसींग द प्रॉब्लम्स लोकांचे कितें त्रास आहा लोकां कडेन आयकून घेवपाचें आनी ट्राय टू सॉल्व इट आउट दॅट इज तसले हांव म्हणटा दॅट इज अ ट्रूथ लिडर तशें केल्यारूच लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व आमी फकत इलेक्शन येयले वी कॅन यूज सम मसल पावर मनी पावर दॅट इज नॉट टोटली रॉंग सो वॉट आय एम एपिलींग टू द
कोणी कॉन्टेस्ट करता पळय जाल्यार फाल्यां यू शूड गो एंड मीट द पीपल. तेन्ना एक बरो रिलेशनशीप आसता आमच्या मदीं आनी लोकां मदीं. कित्याक लोकांचें एक हें आसता की लोकांनीच आमकां निवडून हाडलेलें आसता. लोकांक लागून आमी सपोज वी कांट गो ओवर द होल डे नाल्यार डेली तांकां मेळपा एटलीस्ट गो एटलीस्ट 3 months लोकां फुडें वचपा लोकांक वॉट पीपल आर फेसींग द प्रॉब्लम लिसन टू देम. लोकांचें आयकपा जाय आयकपाचें आनी मागीर यू ट्राय वॉट एवर बेस्ट यू कॅन डू यू डू फॉर द पीपल. तें मागेलें एक एम आसा. कितें थोडे कामां मॅनिफेस्टोन केलें पण दॅट इज माय मेन आय विल डू द थिंग आफ्टर एवरी 3 months एवरी पंचायत वायज एटलीस्ट आय विल गो एंड हॅव अ मिटींग विथ देम बिकॉज आय हॅव टू नो द पीपल. निवडून येयल्या उपरांत तुम्ही तुमच्या ऑफिसान बसून लोकांक तुमचे कडेन अपोजिशन तुम्ही पंचायती कडेन वयतले तुमी लोकांक पीपल पळय लोक म्हाजे फुडें येतलेच. लोकांक म्हागे ऑफीस ओपन आसतलो. डोंट वरी माय ऑफीस इज डेली ओपन. पीपल कॅन कम टू मी बट आय एम प्लॅनिंग हांव कितें चिंतता लोकां मदीं आमी सुद्दां वचपाक जाय. एवरी पंचायत वायज कितले पंचायत 5 पंचायत कित्याक सो वी कॅन अरेंज अ मिटींग आमी एवरी आफ्टर 3 months आमकां एक अरेंजमेंट करपाक जाय. लोकां मदीं वचपा जाय परत डोर टू डोर वचनाका. ओके यू मेक एन आमी एक अशें करपाक जाता एक पर्सनल एक जाग्याचेर एक हॉल घेवन खंय तरी बुकींग हें करून थिंगा लोकांक आपोवपाक आनी लिसन टू द पीपल. तेन्ना लोकांकूय बरें दिसता कितें हो भुरगो आफ्टर विनींग ऑल्सो आफ्टर जिखून येयल्या उपरांत आमकां मेळपा येता म्हळ्यार दे वील नॉट थिंक दॅट आय वील कम ओन्ली आफ्टर 5 years. लोकांक लागून ऑफीस ओपन आहा पण वी हॅव टू मीट देम टू सॉल्व द इश्यूज. तेन्ना आमकां कळटलो कितें इश्यूज पीपल आर फेसींग. देन नेक्स्ट टायम जेन्ना वी गो लोकांक टेंशन आसता लोकां कडेन आमी लोक आमकां पयलीं लोकांचे प्रॉब्लम आमकां कळलेले आसता आनी वी वील ट्राय टू सॉल्व मोस्ट एंड मोर प्रॉब्लम्स लोकांचे कितें आमी सॉल्व करतलो. तुजे प्लॅन अशें आहा की एकदां येयलो की हांगासर उरपाक जाय लोकां मदीं जाता तितले टर्म उरपाक जाय. येस अशें प्लॅनिंग दॅट इज माय मिन्स आय नो बिकॉज सोशल म्हाका एकूच आनी कांय ना लोकां म्हणून आय जस्ट वॉन्ट टू डू सोशल वर्क आनी कांय नाका. म्हागे एकूच लोकां मदीं एक मॅसेज म्हागेले एकूच आसतलो म्हाका आनी कांय नाका. आय वॉन्ट टू वर्क फॉर द पीपल. म्हळ्यार लोकां कडेन काम केल्लें जाय आनी एक ट्रू लिडर म्हणून म्हाका काम करपाचें. पीपल मायट बी थिंकींग वॉट एवर अबाउट मी आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट बट इफ पीपल थिंक आय एम अ रायट पर्सन लोक म्हाजे बरोबर आसा एंड आय नो दॅट आय कॅन डू समथींग एंड ब्लेसींग देवाचें ब्लेसींग आसलें नोबडी कॅन स्टॉप मी. लोकांचो आमदार कसो आसचो हेजे तुमी एक्झाम्पल सेट करपाक सोदता. येस पीपल आय एम ट्रायंग टू सेट अप एन एक्झाम्पल. लोकांचे आमदार लोकांक लागून काम करपाचें नॉट फॉर पर्सनल बेनिफीट. बेश्टे फोटींग उलोवपाचें न्हू हांव हें करतलो हें करतलो दॅट इज नॉट अ पॉलिटिशियन. आय डोंट थिंक दॅट इज अ पॉलिटिशियन शूड वर्क लायक अ सोशल वर्कर. सोशली लोकां कडेन पावलें जाय लोकांक काम केल्लें जाय आपल्या कॅपेसिटीन जें जाता लोकांक हेल्प केल्लें जाय लोकांक बारीक बारीक इशू सॉल्व करपा जाय. हांव अशें म्हणना की सगळे लोक सपोज जायना तें काम सुद्दां सॉल्व तशें न्हू. वॉट एवर कॅपेसिटी वॉट एवर थिंग्स यू हॅव इन युअर कॅपेसिटी यू शूड डू द पीपल. तेका एक ट्रू एक लिडर म्हणटा नॉट एज अ पॉलिटिशियन ट्रू लिडर इन अ सोशल फील्ड. सो इट्स आय एम नॉट टेलिंग एज अ पॉलिटिशियन आय एम टेलिंग एज अ सोशल वर्कर. तुमचे लोकांची जर डिमांड्स पळय लोकांची जर गाराणें आयकली अशें दिसता की तुमी निवडून येयल्या उपरांत तुमचो चडसो टायम बेजीक एम्युनिटीज जाग्यार घालपाकूच वयतलो. दॅट इज मेन प्रायोरिटी बेजीक एम्युनिटी. आय टोल्ड यू अबाउट आमकां सांगलें पळय उदकाचें आनी लायटीचें इट्स अ व्हेरी बीग इशू. टोटल कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युन्सी टोटली मेस्ड अप. त्या उदकाचें एक व्हडलें इशू आहा दॅट इज अ मेन प्रायोरिटी. प्लस थर्ड आसा हेल्थ सेंटर हेल्थाचें PHCचें तुमकां सांगलेलें आहा आमकां प्रॉपर PHC आसा सुद्दां इट्स नॉट ऑपरेशनल. तो ऑपरेशनल करपाचें आनी खंय ना थिंगा एक्चुली 4 बेडान जुवाई नगर सांगलें पळय ते एक एक्चुली 4 बेडेड तरी तांकां करून दिवपाक दॅट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटीचेर घेवपाकूच जाय. एटलीस्ट म्हाजे सायडीन तर खंय तरी कितें तरी करून आय विल डू एटलीस्ट. गव्हर्मेंटाचें सोडून दी आय विल डू फ्रॉम माय पर्सनल सायड आय विल डू इट. कित्याक इतलें म्हाका फोकस आहा लोकांक लागून कितें तरी करपा लागून फुडें सरलेलें आनी कांय ना. ओके खुबश्यो पार्टी कॉन्टेस्ट करता पळय न्हू आनी तुमी इंडिपेंडंट रावपाचे लोकांचे आयकून कॉन्फिडन्स लेवल कसो येयलो तुमकां बाबा इंडिपेंडंट रावन आपूण जिखोंक शकता. सी लास्ट कोवीड टायमार सुद्दां लोकांक खबर आहा की आय एम नॉट टेलिंग आय डोंट म्हाका सांगपाक गरज ना लोकांक खबर आहा हांवें कितें केलें म्हणून आनी आय हेल्प द पीपल. आतांच न्हू लास्ट 10 to 15 years हांव सोशल फिल्डान आसा एज अ सोशल वर्कर म्हणून लोकां मदीं आसा आनी पीपल नो मी वेरी वेल. आनी दुसरें म्हणलें पळय एज अ सरपंच म्हणून आमचे पंचायतीन कितें चलतालें सगळ्या लोकांक खबर आहा कितें जातालें. इट्स अ सेकेंड रिचेस्ट पंचायतीन. आतां आमी 1 नंबराचेर येताले आमचे पंचायत बट सांगपा ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आमी आजून 2 नंबराचेर कितें आसा म्हणटा. पण पीपल नो मी वेरी वेल. आनी जेन्ना एज अ सरपंच म्हणून जेन्ना हांव कोणी येयली कोणी येवनी म्हाज्या ऑफिसान जेन्ना हांव चॅरार आसता खुर्चेर आसता तेन्ना आय नेवर लोक म्हाजे फुडल्यान रडोन केन्ना दे आय एम ऑलवेज हेल्पफूल टू देम. सो पीपल नो मी एज अ सरपंच ऑल्सो एज अ पंच एज अ सोशल वर्कर. पीपल नो मी वेरी वेल. इतले कॅन्डिडेट आहा पळय न्हू इतले पार्टीचे कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट तुमी कशें कॉम्पिटिशन पळयता तुमचें तुमी कोणाक मेन आपलो हें मानता. सी आय हॅव सेल्फ कॉन्फिडन्स
I don't think any competition for me. So I am fully confident that see, I have a lot of plan. Means manan भरपूर चितलेला, but let's see ना. But we can say कोणाक आमी हे समजोवपाक जायना कमी because समजपाक जाय जायना. But it's not. I am not saying कोणाच्या वाईट सुद्धा उलयपा ना. But let's see ना. But I am working hard. पण आतां इतल्यो पार्टी आहा पळय न्हू तितून डिविजन ऑफ वोट जातले म्हणटा अशे खुबशे म्हणटा पार्टी आहा इंडिपेंडंट आहा सो ह्या सगळ्या लोकांक न्हू म्हणजे लोक आमकां खूब कडेन मेळटा की लोकांनी अजून डिसिजन घेतलेले आनी लोक अजून कन्फ्यूज आहा अशे वोटरांक तुमची मेसेज कितें आसतली सी हांव एकूच लोकां कडेन सांगपाक पळयता की तुमी आतां हांव एक कॅन्डिडेट म्हणून आसा ओके सो पीपल शूड थिंक पीपल एकूच चिंतपा elect a right person and vote for a right person who will do something for the society as for the people. So the situation of our constituency is very lacking. We are lacking very behind. एकूच सांगपा पळयता सो select a right person who can do something. आणि परत suppose आणि don't waste more 5 years of Kortalim people. See at last लोकांक त्रास जाता आमकां काय we are contesting election so we have in mind कितें तरी कोरया म्हणून सो आय जस्ट रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ कोर्तालीम दॅट elect a right person who can do something in future आणि तुम्ही तुमचेर आहा इट्स ऑन एवरीथींग डिपेंडंट ऑन यू अँड यू नो युअल बरो बसून चिंतपाचें तुमी दॅट कितें केलें कितें जातलें सो तुमचेर आहा सो elect a right person नथींग रायट नाव आय कॅन्ट से एनीथींग आनी लोकांक खबर आहा हू इज रायट अँड हू इज रॉंग आनी हू वील डू समथींग हू कॅन डिलिव्हर थिंग्स टू द पीपल ओके येस हे आशिल्ले गिरीश बाब कोर्तालीच्यान कॉन्टेस्ट करता तेंचे एकूच तेंच्यांनी लोकां मुखार दवरला की लोकांचो आमदार कसो आसचो तेजें एग्जाम्पल आपूण निवडून येयल्या उपरांत सेट करतलो ह्या कोर्तालीच्यान एक एग्जाम्पल पुराय गोंयांक ते दितले की लोकांचो आमदार हो कसो आसता तेणी कशें परफॉर्म करचें हें सेट करतलो आमची कार्यावळ हांगाच सोंपता पळयत रावात प्रुडंट